Such a super career, maintain patient fire. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ पावलेलो आमी आयज ह्या आयतारांत चलत 11व्या आयतारांत बसयतात तेन्ना कितें भाशणाची भासणां आपयतात. आमी बरी सुमीत जावन देवाच्या उतरांतल्यान बरी फळां आमी दिवन रोसलें जिवीत आमी आपणावन देवाच्या उतरांतल्यान बरी फळां आमच्या जिवितांत आमी दिवंक आदार मागतना सबात फावटी बरेपण आपणावन बरेपण विस्तारून जगलेल्या खातीर असल्या आनी दुसऱ्या पात्रांचे भोवसणे मागूया. हांव पत्नी सुबेदार देवा आनी तुमकां वावरिलो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता मनांत चिंतून आनी तोंडान चालून वायट जाल्यारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत आयकून सुद्दां सांगपा बरें सगल्या देवतांनी भोगता आनी तुमकां वावरिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करा म्हूण प्रार्थना मागता. सो पवित्र देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां उकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. देवाक सगळे देण्या खातीर उपकारा खातीर दिनवास करूया. वैमान देवाक मुस्तकी आनी शांती ताचे शांत संवसारी सर्वेश्वरा देवा स्वर्गीच्या राया सोद पवित्र देव बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता तुज्या दोन वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याचें सुमिया देवा देवाचे शिवे तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कर. तूं बापाच्या वसऱ्याक बसताय आमचें पाप आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर आमेन. प्रार्थना आमची देवळाची मागणी आमच्या गांवांत उठाडे रावलेले ती करून एकेका गौरवाचे देवाचो आशिर्वाद पिढीन वेत आसलेल्यांचे आशिर्वाद जे आमकां जोर दीस पाळटात तांचेर आशिर्वाद जी व्हडलेसान पयस आसात आठवडेन आहात तांकांय देवाची कृपा आनी कितें भाशेन उरून गेल्ले आमचे गांवचे भाव एलेक्स मांडांतलो सोंपला तांकांय देवाक सासणीक शांती दिवंक मागूया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा वायट चुकतेल्याक तुज्या स्वताचो उजवाड दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालीक क्रिस्ती बाबाटांचेर आड येता ते पयस करूं आनी बाबाटीन करता ते करूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमियांच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक.
इजायस प्रोदाच्या पुस्तकावेले वाचून सर्वीस पोर अशें म्हणटा जशें पावस आनी बरोफ मडबादां पडटा आनी बेश्टी थंय परत चडनात बगर ओपणाराक बी आनी जेवतल्याक जेवण दिवपाक जमीन शिंपतात आनी सुबळ करतात आनी किल्लीतात तशेंच म्हज्या दोळ्यांतले भायर सरता तें उदक निर्फळ जावन म्हजेशी परत येना बगर म्हजी खोशी पाळटा आनी हांवें करून फरमायलां तें शांती हांव वयता देवाचें उतर देवाचें उतर ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो थोडे दी बरे जमनीर पडले आनी आपलें फळ दिलें आनी एकदां म्हणया थोडे दी बरे जमनीर पडले आनी आपलें फळ दिलें प्रितुमेक तूं भेट दिवंक येताय तुजेर तुजो पावस घालताय सुभावपणान तिका सुफळ करताय दानो मोठो आमकां मेळो सो करच्याक देवाची न्हय उपट बरोवन व्हांवता जबाब थोडे बी बरे जमनीर पडले आनी आपलें फळ दिलें अशी तूं करताय जमनीची तयारी कसलोली शेतां तूं उदकान भरताय जमीन एकसारकी सपाट करताय पावसाच्या शिवरान ती भिजयत रावताय तिच्या फळांचेर तुजो आशिर्वाद घालताय जबाब थोडे बी बरे जमनीर पडले आनी आपलें फळ दिलें तुज्या बरेपणान वरोस भर आमकां मेळटा फळां तुजी पावलां पडटा थंय सोंपलें जाता सुकवट पिकाण कुडींत जमनीर पर्यान भरपूर मेळटा चलो दोंगर पर्वत आनंदान न्हिदवल्यात जबाब थोडे बी बरे जमनीर पडले आनी आपलें फळ दिलें हिणाचे हीण मैदानार वळांनी गोवांचो भाताचो शिंगार सदोसान उलासता गायता सगलो संवसार जबाब थोडे बी बरे जमनीर पडले आनी आपलें फळ दिलें भाग्योन पावलो रोमकाराक बरयल्ले चिटीवेले वाचून बाबा पयणिनो ह्या काळाची गोश्ट आनी आमकां उगडावी करची आसा ती मोहिमा हांचे भितर कसलीच सोड करूंक जायना अशें म्हाका दिसता कित्याक देवाच्या भुरग्याचे प्रकासनेक आख्खी रोसना उतरेकून उतरेकता आपलो शेवट शांती पावून तिच्या नजो जाले तें रोसतेची खोशी न्हय पूण देवानूच खोशी केलें तरी आसतना रोचनेक वरवासो आसा तो हो देवाच्या भुरग्याच्या मोहिमेमोन स्वादीतपणान वांटो घेवचे पासून ती कुसलेपणाच्या बानपासांतली सुटची आसा आख्खी रोचना बालोन तेराच्या वायटान आसले परी अजून पर्यान कश्टता म्हणून आमी जाणा आनी रोचना न्हय पूण आत्म्याची प्रथम फळां घेतली आमी आमच्या कुडींतले सुटकेची वाट पळोवन आमचेच भितर पिरगोन आसा देवाचें उतर हे देवाचें उद्गार Deus
सर्वेश्वर तुमचे सभे असो. तुमचे सवय असो. माध्यमाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभवर्तमान. त्याच दिसा जेजू वरांतलो भायर सरून दोयऱ्याचे दोडीर वचून बसलो. पूण लोकांची इतले गोड जमीन ताचे सुशे आयले की तो एका व्हड्यार चडून बसलो. सगळो लोक दोडीर रावलो आनी ताणें ताका गोपाल्यांनी सवार वस्तू सांगल्यो. ताणें म्हणें, पळया, कोण एकलो वोंकपी वोंकूंक गेलो. वोंकतना थोडे बी वाटेर पडले आनी सुकणीं आयली आनी ते ताणें केले. आनी दुसऱ्यान पडपी जमनीर पडलें. थंय चडशी माती नासली आनी मातयेची खोलाय नासली देखून तें रोखडेंच केलोलें. पूण वत येतूच करपलें आनी पाडां ना म्हणटच सुकलें. हेर बी कांट्या मदें पडले आनी कांटे वाडले आनी कांट्यांनी ताका चेपून दवरलें. हेर बरी जमनीर पडले आनी ताका पीक जालें. एकाक 100, दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 30. काम आसलेल्यान आयकुचें. जेजू ख्रिस्ताचे शुभवर्तमाने. आणि तुका विस्तार. मोगाळ बावडीनो, आयचे पयलीं आनी दुसरें ते शुभवर्तमान आमी आयकल्यात. आमकां रोखडेंच आमकां गोंयकारांक आनी उदी करून इंडी घातलेल्यान समजोंक सोंपें. जेजून काय बरें ही गोपारी सांगल्या की गोपारांक रोखडीच समजून तरी उदी करून जी शेतांनी भाटांनी काम करतात ती. आतां ह्या दिसांनी पावसाच्या दिसांनी आमी कांय भाशेन आमची शेतां तयार करता. ह्या दिसांनी जायते लोक शेतांनी आपली ही तयारी करता, रोंपता, रोयता आनी भाशेन आपणाक पीक मेळटली म्हणून रावता. म्हणटूच ही वाचपांतल्यान आमकां हो संदेश मेळोवप आमकांय सांगप. हाच्या पयल्या वाचपांत इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत कांय भाशेन देव इस्रायल गोंयचेक सांगता, पावस पडटा तो बिस्तो वचना, बरफ पडटा तें बिस्तें वचना, पूण तातूंतल्यान रोयतेल्याक आपल्या ताका पीक दिता. तेच भाशेन देवाचें उतर बिस्तें वचना, तातूंतल्यान कितेंय ना कितेंय परिणाम जाता. त्या खातीर देवाच्या उतरांतल्यान जिविताक परिणाम येता, पीक जाता. तें आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयलां. आनीक आयच्या शुभवर्तमानान आमी पळयलें कोण भाशेन मातयेच्या शुभवर्तमानांतल्यान जेजू ह्या दिसांक गोपारींतल्यान ह्या 4 जमनीची खबर सांगून कोण भाशेन आमी कसली जमीन जावची आनी देवाच्या उतरांतल्यान आमच्या जिवितांत कसली आमी फळां दिवची तें आमकां शिकयता. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपाक भगवान पावलो डॉक्टरांक बरोबर आमकांय आपयता तें म्हणल्यार देवाच्या भुरग्यांचे पुरेशी म्हणल्यार आमकांय दिसपट्या जिवितांत आडकुडीन पासून आमी बाबड आमचो तीर धरून आमकां आपयता. त्या खातीर मोगाळ बाबडेनो त्या वाचपांतल्यान आमी कितें संदेश काडुया. पयली सुवातेक देवाचें उतर म्हज्या पावलांक बांदलो दिवो स्वाड म्हज्या मतीचो असल्या मनात एक काय बरें आमकां बगोर हें देवाचें उतर आमचे जमनीर एके भाशेन पडटा, आमचे मतीन पडटा. आमी काय आयकोंक येता, तातूंतल्यान आमी बरीं फळां घेता. जसो पावस पडोन दिसतो वचना, कितेंय तरी ताचो परिणाम आसता. ते भाशेन देवाच्या उतरांतल्यान आमचे जिवितांत बरो परिणाम जावंक आमकां आदार लागी. दुसरे सुवातेर कांय बरो आमी सबाब दिला. थोडे बी बरे जमनीर पडले आनी आपलें फळ दिलें. आनी स्तोत्र आमी 64 बरें एक वंदन केल्लें आसा आमच्या जिविताचे वावराचे. रितुमेक तूं भेट दिवंक येता, तेचेर तुजो पावस घाल आनी पिकाड करता. मोगाळ बावडीनो त्या दिसांनी जायतीं जाणां हे पिडीक लागून थोडी बेकार आसा, काम ना, जायते कोटे आडकुड्या. पूण गोंयकारांक आमकां काम ना म्हणूंक जाय. आमचे लागीं शेतां आहा, आमचे लागीं भाटां आहा, आमचे लागीं फुडें कितें दुसऱ्यांनी आमच्यात करूंक जाता. गोंयांत आमचे सोबीत आमचें गोंय म्हणटा. कितल्यो आमकां नॅचरल आमकां रिसोर्सीस आहा, आमकां जायते आशिर्वादां दिल्यात. त्या खातीर ही आमी कामायज करप. जमीन दिल्या, भाटां दिल्या, तातूंतल्यानूय आमची उदार पसण करपाकूय उदी करून जांकां शेतां भाटां आहा तातूंतल्यान बरेंपण आपणावपाकूय आमकां एक उलोवप काय बरें हें स्तोत्र आपयता. सुभावपणान ताका सुफोड करता. घाणो मोडो आमकां बेडो करच्या
निमणे स्वार्थेर शिवर्तमानांतल्यान संदेश खंयची जमीन कांट्याची वाटेची वा गटपात पडलेली बरी जमीन एक तेची कॅपेसिटी प्रमाणे पीक जाता 1,100,000 1,60,000 1,30,000 म्हळ्यार आमकां देवाचें उतर फावता आमची परिस्थिती प्रमाणे आमी कितेंय करी दिवंक आमच्यांनी कांयच देवाच्या उतरांतल्यान कांयच परिणाम करूंक जायना म्हणून कितेंय करी आनी त्या खातीर बावतिस्माक आमकां पाद्री कानाशी आनी मंडळाशी आशिर्वाद आनी तिका बरें मागणें देवाचें उतर पयलीं आयकोंक आनी त्या उतरांतल्यान बरें तुवें परगटून देव तुका आदार पळय मोगळबाब देवाचें उतर आमी आयकोंक तें नियाळ आनी तें आमच्या जिवितांत वेव्हारांत करप बरी आमी फोडां कशी ह्या संवसारांत आमच्या जिवितांत तांकां दिवं तें जेजूच आदार आनी कृपा आपोवन दिवं. आनी आतां आमची बाबांची स्वता परगटून करुया. सन्मानता देवा स्वर्ग पिता बापा स्वर्गार विश्वास असणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या सुद्दां आमच्या सगळ्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं सभाव आंकवार वारितायेन सभाव पोंच पदाकार ताणें पोस सोंसले ताका क्रुसार चडलो तो मेलो ताका लेगी पिलो तो मेले मतें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गाक चडलो स्वर्ग पितारा बापाच्या उजव्यार बसला तुयता जिव्याक मेल्यांची मंजूरी करूंक येतलो सन्मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सुबेक वखदां सयकता पातकांचे वखसणे कुडीचें जेवणपण सातांचें जिवीत आमेन. आमची मागणी बाबाची करुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतराक आपलें जिवीत पयलो जालो दिवं आनी आपल्या खाला आसतले पोंचेच्या काळजांत देवाच्या उतराचो मोग उत्पन्न करून तांकां बापा लागीं करपा मागुया. आमच्या सरकारी राजकी आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी पोरचे पासून बरो निर्णय घेवन बापा लागीं तांकां देवीक सांगवाय मागुया. आमी बावळत्यांनी सगळ्या आडखोडे मदें देवाच्या उतराक वाडूंक आनी ताचें पीक दिवन वावरूंक आमकां बापा लागीं करपा मागुया. कोविड-19 ही मरणांतीक पिडा आमकां एक खेरीत सोयेक आनी देवाच्या उतराची बरी फळां दिवन जेजूचे आनी आमी गवाय जावन हो सोयेक आनी आमी निवाडिला
सर्वेश्वरा तुका उलो मागतली तुजी पवित्र सोबीच्या देड्याची तुजी दया दिसता आनी आमची पवित्राय वाडोवन ती बदलून आमच्या आत्म्याचे पसवण करून दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सगळे आसूं. आमची काळ सांबाळुया. सर्वेश्वरा आमच्या देवाक निर्वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा आमी तुका निर्वासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातक्या वरवीं तुजी भुरगीं तुजी इश्टागत सोडून पयस गेल्ली तरी तुज्या पुताच्या रोगता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुवें तांकां बदलून तुजे वेगळेन घेतली. जसो तुज्या पुतान पवित्र आत्म्या बरोबर तूं बापाक सुकूनायन एक तशीच ती सुकूनायन एक जावच्या तुजी पवित्र सोबेन तूं तांकां एकठांयताय. तुज्या जिनोस्पार कुटुंबांनी तुजी जाणवाय वागणच्या तूं तांकां तुजी बोलचां जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचे मन दीत करताय. देखून देवदूतांच्या सोद दरबारा सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उंचगीर तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नांवे येता ताका जय. उंचगीर तुका जय जय. बापा परस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी बरोबर. आपले कुशीन क्रॉस मरण सोसून वेच्या आदी ताणें तो घेतलो तुका दिनवासून तो पडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी समेस पिया आनी खाया ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर वचची. दीस पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस घेया आनी आदले पियेया ही म्हज्या रोगताची खास. नव्या आनी सासणीक पाराचे रोगत पातकांचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस तुमच्या पासत तें वावर दिले हे म्हज्या उदासार कोरा.
त्याचे बोलवी त्याचे सांगता त्याचे सुधान पवित्रात्म्याच्या एकवडा सोतुर्वेदार बाबा सर्वोदोनाने वैभवपूर्ण शासनाच्या शासना जेजून शिकविले मागणे आम्ही म्हणटा तेन्ना आमच्या जिवितांत बरी फळां आमी घेवन देवाच्या उपरांतल्यान बरोबरी नामावली आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत वांटून आनी तेच बरोबर देवान दिल्ली आमकां सगल्यो वस्तूंतल्यान आमी आमच्या जिवितांत कामायस करूंक आमकां आदार लागू करुया. आमचे बाबा स्वर्गीय तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय सरकाय, तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक दिता तशी आमची पातकां खोस आनी आमकां ताटेक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निभा. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निभा. दया करून ह्या जिवितांत समस्यांक घाली सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरमंडला जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परमाशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकां दिसलोय आनी सर्व आकांतांतली पाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन पुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्छा बाबटांचेर दिसता आनी तुजे खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेदाराक व्हड दोयताय शासनाच्या शासनाक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोंपे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाची शिर्डी संवसाराचे पाप काटिले आमची काबूत कर. देवाची शिर्डी संवसाराचे पाप काटिले आमची काबूत कर. देवाची शिर्डी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटाली. शिडीच्या जेवणाक आपल्यान दिसत सुभागी सुम्या तुवें जेजूचे म्हाका पावना म्हूण एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. सगळ्यांच्या काळजाची व्यायाम करूया. दिन 43 देवीची वस्त्र निर्माण. Jezu, Bóg संस्कारान तूं सदां ताजेर आसाय म्हणून हांव सदां म्हणटा. सवकां परस तुजो हांव मोग करता. जेजू, तुका म्हज्या आत्मेक शेवून हांव आशेता. ह्या वेळार तुजे खूब मनीक
जेसूची लोक करून बपतिस्मा खातीर मदत आमेन. प्रार्थना. स्वर्गीच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला ते पवित्र रितीन परतून वांटो घेवन तुझे जिवीत आमचे भितर उदीक वाडो हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं. आमेन. आयचो आयतार सद्या काळाचो 15 आयतार कोरोना पिडा वाडवेल्यान लोकांक संगाती विसा जावचें ना. PPC पेट वांगड्या आनी संस्था विस्पान पाठवयले नेम कायदे व्हॉट्सॅप केल्यार ते वाचचे आनी दुसऱ्यांकूय सांगचे. लोकांक सांगाती विसा वो मागणी करून पयलीं जायती तयारी आसूंक गरज तें सांगलां. केन्ना जातलें तें मागीर सांगतलें. डायसिजन कॅटेकेटिकल सेंटर जे दोतोनीचें केंद्र आसा दर आयताराक SCCRTVचेर हाचेर दोतोनीच्या भुरग्यांक पळोवंक येतात. कुटुंबान आवय बापाय हो वेळ भुरग्यांक जेजूचे वळखीन वाडोवंक उपयोगाचो करचो. CCRTVचेर पळयता तेन्ना तिका डेली प्रोग्राम कितें आहा तो तिका दाखयता तेन्ना फाल्यां आयतारा तुमी पळयात केन्ना दोतोन आसतली. ऑगस्ट, सप्टेंबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर म्हयन्यान काजार जावन सोदतात ताणी 30 तारखेर जुलायाचे सकाळीं 10 वाजता इगोजेचे कचेरीन पळोवंक वडो घेवन येवचो. आमी फकत पयलीं कोण कितले जाणां काजार जातात ते म्हयन्यांनी ते घेतलेलो आनी मागीर एकएकल्याक परिस्थिती प्रमाणे मागीर दोतोन घेतले. ते बरें करूं. तशेंच आमचो भाव मिस्टर एलेक्स नायस रोग पालमारान तो मेला. देवान ताका शास्त्रीक शांती दिवं मागया. दोनशे उर्बण मागून रावया. सर्वेश्वर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे सर्व पिता देव बाप आनी पुता पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन बरी पीक दिवंक तुमकां धाडटा. देवाची कृपा शब्द गायत्री F62 पेज नंबर 83. मी सजीवे